पायप नॅचरल गॅस म्हळ्यार पीएनजीचे जाळें आतां पुराय गोंयभर घालतले। पीएनजीची भुंयगत पायपलायन सुविधेचें काम सुरू करपा खातीर प्रस्ताव तयार जाला। एकदा ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत पीएनजी पायप घालपाचें काम झुजा पावड्यार सुरू जातलें, अशी माहिती नागरी पुरवण खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यान दिल्या। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। हालींच नागरी पुरवण खात्यान एक भौशीक कळवणी जारी करून कळीत केल्लें ज्या वेवसायीक आस्थापनां कडेन पीएनजी सुविधा आसा वा जर तांणी पीएनजी जोडणी खातीर अर्ज करून सुविधा तयार जाले उपरांत पीएनजी जोडणी खातीरचें हमीपत्र दिलां आसत जाल्यारूच तांकां वाडीव 40% सिलिंडर कोटाचो लाव मेळटलो। हे पीएनजी कनेक्शन दरेका घरांनी तशेंच आस्थापनांनी अस्तित्वात येवचें हे खातीर नागरी पुरवण खात्यान सध्या काम हातांत घेतलां। हे विशीं चड म्हायती दितना नागरी पुरवण खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यान सांगलें, पीएनजी कनेक्शन आनी सुविधा उपारपा खातीरचो प्रस्ताव आशिल्ली फायल आमी तयार केल्या। हे फायलीक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत रोखडेच संबंदीत खातीं देखीक भौशीक बांदकाम, पालिका, पंचायत हांकां थेट निर्देश धाडून पीएनजी पायपलायन घालपा खातीर परवानगी दिल्या अशें मानून घेवचें अशे निर्देश वतले। पुराय गोंयभर दरेका शारांत तशेंच गांवांनी भुंयगत गॅस पायपलायनी घालून घराघरांनी पीएनजी कनेक्शन दितले। सध्या हे फायलीचेर प्रक्रिया चालू आसा। एकदा हे फायलीक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत भुंयगत पायपां घालपाचें काम झुजा पावड्यार 24 वरां खातीर सुरू जातलें। सध्या पणजे, फोंड्या, कुंडय, मडगांव ह्या सुवातींनी पीएनजी पायपलायन पावोवन गॅस पुरवण चालू आसा। गोंयभर भुंयगत पीएनजी पायपलायन घालून तांची कनेक्शनां दिवपा सयत पीएनजी गॅसीची पुरवण करप हें काम गोवा नॅचरल गॅस प्रायवेट लिमिटेड तशेंच इंडियन ऑयल अदानी गॅस प्रायवेट लिमिटेड हांची जबाबदारकी आसतली। सरकार फक्त तांकां परवानगी दितले। तशेंच पणजी ते म्हापशें मजगती पायपलायन पुला वयल्यान वा उदका पोंदच्यान घालप हो एक विशय जावन रावला। हे खातीर खाशेली परवानगी जाय अशें अधिकाऱ्यान म्हणलें। गोवा नॅचरल गॅस उत्तर गोंयांत आनी अदानी गॅस दक्षिण गोंय तशेंच कुशावती जिल्ल्यांत एनजीची पुरवण करतले। फुडाराक पीएनजी कनेक्शन आशिल्ल्या आस्थापनांक वाडीव कोटा मेळटलो। तशेंच घरगुती सिलिंडराच्या उणावाक लागून पीएनजी कनेक्शन घेवचें असो उलो नागरी पुरवण खात्यान मारले उपरांत पीएनजी सुविधायेक अर्ज खंय करप हे विशीं लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाला। हे विशीं स्पश्टीकरण दितना अधिकाऱ्यान सांगलें, लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर खातें हेल्पलायन नंबर जारी करतले। हे विशींचो आदेश सोमारा जारी करतले। लोकांनी आपले समस्येचें निवारण हे हेल्पलायनीचेर करचें तशेंच लागींच्या नागरी पुरवण खात्याक भेट दिवची। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।